फकत मोतऱ्याच्या पोरसान काँग्रेसाक वोट मारलो म्हूण बायले कापले माली बोरसान आनी BJPक लागून पेद्रूची तकली फोडली लोरसान ते आयले आनी गेले दोळ्याक दुकान भरून काय बोरी जिवीत सारी आमी दीस मोगान सारून थोड्या सोबे ते दोयार थोड्या सोबे जाले दारून ते येता आनी सगल्या मोदे बेता दुस्मान काय करून इलेक्शनाक एक गांवाक उदक बंद केल्ले फूय पायपां फोडून एक प्लांबर लोकांक उदक दी मोडलेली पायपां घोडून इतल्यान दुसरे पाटयेचे मनीस पोयात वचून पुलिसे काडून प्लांबराक फोर्सान ओडून जिपीन तांणी उडयलो काडून प्लांबराक त्या जेलीन घातलो 2 दिसान दिलो सोडून प्लांबराक भितर घातलो म्हूण लोक पुलिसाक आसता ते म्हणटा प्लांबर आपलेच पाटयेक उदक दी म्हूण भासता इलेक्शन वेळार अशें करप ना फुये तकलेन सुटल्या दिसता मोठोच इलेक्शन जावं पुर्यान लोकांक उदक मेळप ना मिसता अशेंच दिसता म्हाका इलेक्शन कमिटी करेत जाल्या दिसता तकलेन फाल्या मारगांव 160 पुलीस आसलेले सगळे इलेक्शनाक घाल्या पुलीस स्टेशनार फकत 6 पुलीस आसा तेवूय न्हिदोन मेल्या पुलीस इलेक्शनाक वेल्या ही खबर सगळ्याकूच जाल्या आनी चोरांनी हाचो फायदो घेवन कितल्यो चोरयो केल्या इलेक्शन कमिटी उतरां ही आमची तुमी सारकी पाळा पुलिसेक इलेक्शनाक ड्युटी घालपाचें तुमी तें सोडा पुलीस आमचे सेवेक आसा इलेक्शनाक भायले पुलीस हाडा नादूर भुरगे बेकार आसात ताका पुलिसेन भितर काडा हांवें सांगलां तशेंच जावंक जाय इलेक्शन वेळार सरकारी ऑफिसान कोण कामाक येयना जी ऑफिसान येता तिवूय सांगल्यार एकूय कानार घेयना लोकांची कामां उरतात पूण सरकाराचेर नदर लायना ताका इलेक्शन ड्युटेक घालता लोकांचे चिंतून पळयना इलेक्शनाचो आखो म्हयनो कोणाचीच कामां जायना सरकारान ही उतरां सारकी आयकोची कान लावून सरकारी मनशाक इलेक्शनाचे ड्युटेक वेचे न्हय घेवन गोंयाक कितले जाण बेकार आसात ताचेर नदर मारात पळोवन इलेक्शनाचे काम करात बेकार